हणजूण कुमारवाड्यावयल्या भेणयेच्या झाडाक उजो लागलो। ही घडणूक आयतारा सांजेच्या 6:30 वरांचेर घडली। उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणात हाडलो। सुदैवान जिवीत हानी टळ्ळी, मात भेणयेचें झाड लासून काबार जाल्ल्यान केन्नाय पडपाक शकता अशी माहिती उजो पालोवपी दळाचे अधिकारी ज्ञानेश्वर सावंत हांणी दिली। आमकां 6:20 सांजची इविनींग सारके कातर म्हणजे रातचे 3 सांजे वेळार अशें कॉल आयला आनी ताका विचारलें की गाडी येवंक शकता व्हडली ना म्हणून नॅरो रोड आसा। सो नॅरो रोड आसा म्हणटकीर आमची क्वीक रिस्पॉन्स येवन धाकटी गाडी घेतली आनी आमी हांगा आयल्या कुमारवाडो अंजुना। सो हांगा पावता पळयता जाल्यार मून इतलें पेट्टालें की ताका आनी चान्सीसच नासलो, वारो आसलो भरपूर ओपन एरिया आनी पोंच्यान फुटपाथ रोड्स। सो इमिडिएट फायर फायटींग ऑपरेशन स्टार्ट केला आणि आता म्हणजे साधारण 1.5 वरानंतर आता ते उजो अंडर कंट्रोल आयला। एंटायर उजो सगळो एस्टिब्लिश केल्लो आसा। तो झाड म्हणजे भेणी ही म्हाका दिसता जवळ 3-4 पिढी आसली। भेणी खूब अफाट मोठी, आम्यापेक्षा मोठी म्हणटा तशी, आनी ती भेणी कंप्लीट सकयल जी पेट्टाली ते वयर ताका सारके फ्लेमी येताल्यो सारके। उजो सायडीक जर आमी ऑब्जर्व जर केला, नोटिफायड केला जाल्यार आमकां सायड गार्बेज दिसली, कारण रोड आसा कारण काय लोक म्हाका दिसता पब्लीक बी येता वयता ते गार्बेज उडयता आसले, काय तरी स्टोर जाल्या कारणान तेन्ना तो उजो वता आनी तो उजो वचोन भेणयेच्या मुनाक लागलो। आमकां पाणी पावोंक ना पूण सायडीच्या रेजिडेन्शियल आसलो आमकां, तेणी बरो आमकां बऱ्यापैकी सपोर्ट केलो, आमकां खूब हेल्प केलो आनी त्यांनी जवळ जवळ 2-3 टँक आमकां उदक सप्लाय केलें। ताका लागून आमकां कंटिन्युअसली फायर फायटींग ते आमकां अंडर कंट्रोल जालें। झाड म्हणजे अर्दी सायड झाडाची गेल्ली आसा आनी ताका ओनर आसा। सो आय इन्स्ट्रक्टेड दॅट पर्सन्स की हे झाडां तुमी प्रोसिजर कितें आहा तुमी फॉलो करा।